नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. फोंडें आनी सांखळी पालिकेचे वेंचणुकेंत भाजपाक बरोच दणको पडला. दोनी कडेन तांच्यो सुवातो कमी जाल्यात. सांखळीत काँग्रेसीक 13 सुवातो मेळ्ळ्या जाल्यार फोंड्या 15 सुवातो मेळून मोगो सगळ्यांत मोठो पंगड जाला. राज्य पावण्यार युती असली तरी फोंड्या भाजपा आनी मोगो एकामेकाचे दुस्मान कशे जावन आपापली पॅनलां घेवन नगरपालिका वेंचणुकेंत देंविल्ले. तातूंतल्यान 15 जाणांचे पालिकेंत 7 सीट मोगो पक्षान जिखले. फाटले खेपे तांकां फकत 7 जागे मेळिल्ले. मात भाजपा 9 सिटां वयल्यान 5 सिटांचेर निसरली. रवी नायक हे खेपे काँग्रेसीचो आमदार आसून लेगीत काँग्रेसीच्या पॅनलाक फकत 3 सीट मेळ्ळे. फाटले खेपे तांचो एकूच नगरसेवक आशिल्लो. आपले पालिका मंडळ घडोवपाक मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक फकत एक नगरसेवक जाय. तेन्ना ताणें रवी मुखार दिमी मारचे बदला भाजपा वांगडा तडजोड करपाचें थारायलां. पूण भाजपा म्हणटा नगराध्यक्ष आमचोच जाय. माजी उपनगराध्यक्ष आशिल्लो शांताराम कोलवेकार परत भाजपाचो नगरसेवक म्हणून वेंचून आयला. तो आपूण नगराध्यक्ष जाल्ल्यातूच जमा असो उलयता. पूण सुदीन मात हाचेर कांयच उलोवंक सद्या तरी तयार ना. आमी युतीत आसा. आमी सेंट्रल आमची जी स्टेट चल्ल्या ती युतीत चल्ल्या आनी त्या खातीर युतीचो हें दवरून हांव स्टेप मुखार घेता आमच्या पॅनलाकूय तसो हांव रिक्वेस्ट करता. चेअरपर्सन आमकां जर फुडें वचपाक जाय आनी डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार कोणा कडेन तरी हात मेळवणी करप किंवा डेव्हलपमेंटाचो विचार करून कोणा कडेन युती करप योग्य जातलें हाजे विशीं विचार करचोच पडटा. आनी 5 जाण आमचे आसा आणि 3 जाण आमकां जाय हो बी विशय केवटेन आसा. ह्या विशयी आमी पूर्ण विचार करतले. अजून ह्या विशयी आमी निर्णय करूं ना. पक्षा कडेन चर्चा करून पक्षाचे जे वरिश्ठ आसात पक्षाचे अध्यक्ष आसात किंवा खासदार आसात तांचे कडेन ह्या विशयी चर्चा करून कितें तो निर्णय घेतले. कारण आमचे जे कावन्सिलर निवडून आयिल्ले सिनियर कावन्सिलर आसा 3 जाण जांकां अनुभव आसा, बरें काम केल्लें आसा, भरघोस मतांनी ते निवडून आयिल्ले आसा तेन्ना चेअरमनशिपीचो क्लेम हो आमचो सदांच आसता. चेअरपर्सनाच्या बाबतीत आता हांव कांयच उलयना. योग्य निर्णय आमी 7 जाण बसून घेतले आनी ताचे वरवीं बाटीकर आसतले आनी त्या शिवाय आमचे काही हितचिंतक आसा तांणी आमकां येवन मेळून ताचे विशीं सुतोवाच करतले अशें सांगिल्लें आसा. ह्या फावटी हांव निश्चितूच आमकां जशें सहकार्य मेळटलें त्या पद्दतीन आमी काम करपाक वतले. मंत्र्यांचे किंवा आमच्या सेंट्रलाक गव्हर्मेंट आसा तेंचे आनी आमचे फोंड्या महालांचे मंत्री आसा तेंचे सहकार्य हांव घेवपाक वतलो. कारण मंत्र्याच्या हेच्या सहकार्या शिवाय ही कामां जायना. त्या मनान सांखळेचें चित्र मातशें स्पश्टूच दिसता. थंयचे सीट हे खेपे 11 वयल्यान 13चेर व्हेले ताचो फायदो धर्मेश सगलानीक चड जालो. ताचे हे खेपे 8 सीट आयले. ते भायर ताणें तेंको दिल्ले 2 स्वतंत्र उमेदवारूय जिखले. म्हळ्यार वट्ट 10. भाजप मात 5 वयल्यान 3 सिटांचेर घसरल्या. तरीकय भाजपाचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा सांखळे भाजपाचेच पालिका मंडळ जातलें. धर्मेश सगलानीन ताका आतां आव्हानूच दिलां कापासतात आसल्यार करून दाखय. आणि भारतीय जनता पार्टीची पुरस्कृत अशी आमी नगरपालिका करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. कारण 3 जाण अपक्ष निवडून उमेदवार जे आयल्या ते भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसा. आमचे 3 आसा. आमकां फक्त 1 ते 2 उमेदवारांची गरज आसा आनी तेय बी आमचे बरोबर आसा हाचो म्हाका विश्वास आसा. तांणी म्हाका सपोर्ट दिलो आसा म्हणजे नक्कीच हांव म्हाका तांचे बरोबर रावचें पडटलें. तांणी म्हाका भायल्यान सपोर्ट दिलो पूण हांव इंडिपेंडंट आसा. हांव तांच्या पॅनलान नाशिल्लें. आमदाराक हांव सांगूंक सोदतां स्वप्न पळोवपाचें सोड. लोकांनी जो कौल दिला ताका रिस्पेक्ट कर म्हणून. गेल्या टायमी 13 आमदार घेवन येयले आनी ओवरनायट सरकार घडयलें तशें सांखळीन जावचें ना. हेजी हांव सांखळीकारांक खात्री दिता. 10 जाण आमचे कॅन्डिडेट हांगा आसा. हांव ताका चॅलेंज करता तेणी सरकार ती म्युनिसिपालिटी आपली करून दाखोवची म्हणून. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी सांखळेच्यान महेश गोवेकार. बेकायदेशीर मार्गान जमनीचें रुपांतर केलां असो आरोप साश्टीकार नगर नियोजन मंत्र्याचेर करता. विजय सरदेसायाक हे आरोप मान्य ना. पूण साश्टीकार ताणें दिमी मारल्या. 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यांतली साश्टींतली सगळी जमीन रुपांतरां गोठयता असो तो म्हणटा. मात हे खातीर विजयाची एकूच अट आसा.
ताच्या ह्या प्रस्तावाचेर ताका सगळ्या आमदारांचें एकमत जाय. काँग्रेस सरकारान हाडिल्लो प्रादेशीक आराखडो 2021 आदल्या भाजपा सरकारान स्थगीत करून दवरिल्लो. विजय सरदेसायान हालींच तो परत अधिसूचीत केल्लो. तेन्नाच्यान हो बोवाळ सुरू जाला, खासा करून साश्ट महालांत. एक प्रपोजल जाय जाल्यार साश्टी जर सालबार करपाक सरकारान कितें तरी करूंक जाय. मजान करूंक जाता म्हणटा एक कायदो हाडूं की आतां जें आसा तितल्याच सालसेत दवरुया, फ्रीज करुया. बिकॉज बायोडायवर्सिटी जर राखतलो जाल्यार बिल्डींग इंडस्ट्री आनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री इज द इम्पेडिमेंट. देन दीस इज द ऑल्टरनेटिव्ह. बट इट रिक्वायर्स युनॅनिमिटी. हे जे स्थानीक लोक आहा, हे जे लोकांचे प्रतिनिधी आहा at the next tier of democracy, which is the panchayat level, let them make unanimity amongst the MLAs of Salchet. I am willing to bring it in the house. इतली मजगती मडगांवचो कदंबा बस स्टँड जाग्यार घालपाचें उतर फुडल्या 3 म्हयन्यांत पुराय जातलें अशें विजयान सांगलां. सध्या ह्या बस स्टँडाची पुराय दुर्दशा जाल्या. ताका लागून 350 कोटी रुपया मोडून हो बस स्टँड जाग्यार घालपाचें काम सुरू जाता. आमचो हावेस असो आहा की फुडल्या 3 म्हयन्यां मेरेन आमी मडगांवचो बस स्टँड हाजेर आमी सोक्ष लायतले. वॉट इज द एक्झॅक्ट मॉडल एंड हाव वी आर गोइंग टू टेक इट. ताका बांदपाक जर आमी गेले जाल्यार 350 कोटी जाय पडटा. मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें प्रपोजल धाडिल्लो आहा आनी विदीन द नेक्स्ट 3 months वी वील डिसायड एंड म्हळ्यार स्टार्ट द वर्क म्हळ्यार फॉर्मेलिटीज करता ताजे पयलीं उलोवपाचें हें ना. Within 3 months. This has gone to the Chief Minister, his secretary has gone with the file. So yeah, major है. मडगांवचो बस स्टँड इज अ लॉंग ओवरड्यू प्रोसेस. हांव ताजेर प्रेशर घालून हो काम स्टार्ट करतलें. मडगांवसून आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. पुरातन वारसा थळांचेर हक्क प्रस्थापीत करप अशी मोख केंद्र सरकाराचे पुरातन वारसा दत्तक येवजणेची निखालस ना, तर देशांतल्या पुरातन वारसा थळांची जतनाय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्यान करप अशी आसा, अशें म्हणत हे केंद्रीय येवजणेक गोंयांत येवकार दिला. पुरातन दायज सांगपी देशभरांतली कांय थळां दत्तक घेवपाची येवजण केंद्र सरकारान चालीक लायल्या. तातूंत गोंयच्याय कांय थळांचो आस्पाव आसा. हे विशीं भासाभास करपाक सोमारा पर्वरी सचिवालयांत एक जोडबसका जाली. बसकेचें येजमानपण पुरातत्व खात्याचो मंत्री विजय सरदेसायान केलें. बसकेक संबंधीत खात्याचे अधिकारी आनी गोंय चर्चीचे वांगडी हजर आसले. After discussing the pros and cons of the scheme, it has been felt, unanimously felt, that we should not say no to the scheme. The option of saying no to the scheme, especially when it came to Old Goa, was there. We have discussed it in detail and we have decided not to say no to the scheme. We means it is not only the government, it is with the representatives of the diocese, the rector of the Bom Jesus Basilica, the parish priest of the Sir Cathedral. The scheme itself speaks about what the scheme is about. So after reading the scheme, things are very clear that the scheme does not speak about the taking over of monuments. It does not speak about giving the monuments to these Mithras to be taken care of. The scheme clearly speaks about peripheral benefits. It speaks about facilities or amenities that have to be created to facilitate the visits of the tourists. How much the scheme can help the church? So by and large, we have reached a conclusion that this adopt a heritage scheme is in the interest of Goa if implemented properly. Old Goa is under ASI but not owned by ASI. So this is a very unique situation which the state government is going to impress on the center. The Chief Secretary is well aware of all the pros and cons of the issue. What are the feelings, the sentiments of the religious institution, of the government when it comes to preserving Old Goa. In case any other religious monument can come under this monument mitra, today it is churches, tomorrow it may be temples.
we will not go ahead without having the consent of all. So we are not going to push this down the throat of anyone. मजगती हे येवजणेविशीं केंद्र सरकारान राज्य सरकाराक कांयच आगाऊ माहिती दिली ना अशें मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. पूण हे फोट असो आरोप काँग्रेस करता. हे कबलाती विशीं राज्य आनी केंद्रा मदीं जाल्ल्या वेव्हाराचे पुरावे आसा असो दावो काँग्रेसीन केला. परवरेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या हिताआड सरकार कोणाच्या दबावापण येवन कसलीच तडजोड करपा ना. म्हादय उदक प्रकरणात तर आपलो हक्क गोंय कसोच सोडपा ना. गोंय सरकार सल्लागार समितीचो वांगडी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान म्हळां. We have come here to protect our interests, not Karnataka's interests, and we will protect it. And in the past, it is this government that has worked in the interest and have saved Madhavi. Sushant Narkani has fought a very good battle in the courts. He has been unanimously congratulated on the floor of the House, and the defense of Madhavi. आमची जी आवय म्हणटा तिजे आमी सारके बरे भशेन केल्ले आहा हे सरकारान आनी तातूंत कांय डायल्यूशन जावचें. सो I am saying only one thing, that the interest of the state of Goa vis-a-vis Madhavi will never be compromised by this government. हालींच कर्नाटक वेंचणूक सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हादय प्रकरणाचो उल्लेख केलो. ते विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली जाप दितालो. थंय डिस्प्यूट आमचे चालू आसा, थंय आमचें म्हणणें तें आयकून घेता आनी ताची केस अजून चालू आसा. म्हणून केस चालू आसतना अशी जी वक्तव्यां करप चालू आसा, स्पेशली आनी एक म्हणजे प्रधानमंत्री जे आमचे आसा ते केन्ना केन्ना विसरता की ते फक्त म्हणजे ते फक्त गुजरातचेच न्ही किंवा थोड्या भाजपाचे नेता न्ही, तर ते गोंयचे सुद्धा प्रधानमंत्री आसा, संपूर्ण भारताचे ते प्रधानमंत्री आसा. अशें आसतना तांणी फक्त BJP नेता म्हणून जे वक्तव्य तांणीय केला ताजोय आमी निशेध करता. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. कोमिंदाची जमीन गैरमार्गान हडप करपाचो यत्न बंद करचो. हे सुवातेन सध्या फलक लायला तो बेगीन काडचो, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाईक तोंड दिवपाक तयार रावात. चिखले कोमिंदादीन शिटकावणी दिल्या. तांचे सुवातीन संरक्षण मंत्रालयाच्या नांवान फलक लायला. दाबोळे विमानतळा शेजरा हो फलक लायला. चिखली कोमिंदाद म्हणटा ही सुवात आपली. कोमिंदादची सुवात हेर कोणाकूय दितलो जाल्यार कोमिंदादी वांगडा तशी कबलात जावंक जाय. पूण हे सुवाती विशीं तशें कांय घडना. देखून हो फलक कोणें लायला तो बेगीन काडचो, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय करतले अशें कोमिनीदाद अधिकारिणी सांगता. We were told about a week back that there is some board there. Actually on the board there is no name of who has done it and by what authorities it is done. But whoever has done it has done it in brazen violation of the law. That land belongs to the comunidad. The attempt of in any department of the defense forces to claim it has no basis at law whatsoever. A land from the comunidad can go to anybody else, either if it is acquired directly from us or if it is acquired by the government. In this case, it is not acquired by the government. What land is acquired by the government and given to the defense forces, the naval forces in Goa, is enclosed by a compound wall. To be making a complaint to the administrator in the first instance. And we hope that he will take the steps to remove it. दाबोळेसान आमचो खबराकार हिरू महाले. उमळशीक लागिल्लो फोंडे आनी सांखळे पालिका वेंचणूक निकाल सोमारा जाहीर जालो. दोनी कडेन भाजपाची गच्छंती जाल्या. फोंड्या सगळ्यांत चड सुवातो मोगोक मेळ्ळ्या, जाल्यार सांखळेन काँग्रेसीक 10 सुवातो मेळ्ळ्या. फाटल्या आयतारा फोंडे पालिके खातीर वेंचणूक जाल्ली. वट्ट 15 प्रभागांतल्यान सुमार 500 उमेदवार आपले नशीब पळयताले. तातूंतल्या 15 जाणांक सोमारा नगरसेवक पदाची सर्त लागल्या. फोंडेचो निकाल असो आसा. प्रभाग 1तल्यान भाजपाची अर्चना नायक, प्रभाग 2तल्यान मोगोचो विरेंद्र ढवळीकार, प्रभाग 3तल्यान मोगोचो यतीश सावकार, प्रभाग 4तल्यान भाजपाची चंद्रकला नायक, प्रभाग 5तल्यान भाजपाचो वेंकटेश नायक, प्रभाग 6तल्यान काँग्रेसीचो विलियम आगियार, प्रभाग 7तल्यान भाजपाचो विश्वनाथ दळवी, प्रभाग 8तल्यान मोगोचो प्रदीप नायक, प्रभाग 9तल्यान मोगोची सीमा फर्नांडीस,
प्रभाग 10तल्यान भाजपाचो शांतराम कुलवेकर, प्रभाग 11तल्यान काँग्रेसीचो रितेश नायक, प्रभाग 12तल्यान मोगोची जया सावंत, प्रभाग 13तल्यान मोगोची अमिता नायक, प्रभाग 14तल्यान काँग्रेसीचो आनंद नायक आनी प्रभाग 15तल्यान मोगोची गीताली तळावलीकर. फोंडेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोकशायेंत एकामताक लेगीत म्हत्व आसा हाची आनीक एक देख मुखार आयल्या. केपें आमावले पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 7चे पोटवेंचणुकेंत एकामताच्या फरकान 9 पंच वेंचून आयला. हेच पंचायतींतलो आनीक एक पंच एकामताच्या फरकान जिखिल्लो, तर सरपंच लेगीत एकामताच्याच फरकान खुर्चेर पावला. फ्रांसिस्को आलाविरोक आमावले पंचायतीच्या 7 प्रभागाचो नवो पंच जाला. ताका 115 मतां मेळ्ळीं जाल्यार विरोधकाक 114. एकामताच्या नेटार तो नवो पंच जाला. 115 जिखत आसन सारकें टेंशन दिसतालें म्हण म्हाजें जिखतरी बरें जालें. पंचायतीचो सरपंच राजू गांवकार सांगता, सगळे पंच मेळून गांवची उदरगत करतले. गांवांत सध्या खेळा मैदान, भुरग्यां खातीर उद्यान आनी मार्केट हांची कमतरता आसा. ताका पयलीं हात घालता. मेजर म्हळ्यार सद्या आमकां ग्रावंड ना, चिल्ड्रन पार्क ना, मार्केट ना, दुसरी मागीर बारीक बारीकशे आनी खुबशे गजाली आसा. जावं आनीक आमचे गोडावन सुद्दां पळय मातशें हें जाले कडेन आसा. तो सोसायटी मार्फत कितें जाता फुडें हाडून आमी रिपेर जावं हें करूं शकता आमी. आमल्यासान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. मुरगांव पत्तन्यासान काडिल्ल्या फ्लोटींग डॉकाच्या टेंडराक वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांनी आक्षेप घेतला. डॉकाचें मोल 6 कोटी वयर थारायलां, पूण टेंडर फकत 4.5 कोटीचें दवरलां. ही तफावत सुदारली ना जाल्यार न्यायालयांतल्यान स्टे हाडटले, कामगारांनी शिटकायलां. ह्या प्रकरणाचेर तोडगो काडपाक वास्कोचो उपजिल्लोधिकारी महादेव आरोंदेकरान जोडबसका आपयल्ली. बसकेक मुरगांव पत्तन्यासाचे अधिकारी आनी कामगार संघटना हजर आसली, पूण शिपयार्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. गरज पडल्यार हीच बसका मुखार परतून आपयतले. एमपीटीन हें दिलें, फेक दिलें तांकां. कितें म्हणून हो डॉक ऑयल लीक जाता, सीक जाता, सपोज डिजास्टर मॅनेजमेंट जातलें, एनसीएलटीक नाका तें सांगलें. पूण हें डॉकाचें काम आसा सकयल बुडप आनी वयर सरप. 20 वर्सां कांयच जावंक ना आनी हेजे फुडें जावची ना. कित्याक सांग, डॉकाची जी हें केल्लें ऑक्शनाक घातलें एमपीटीन 4.5 करोड. पूण आमी पर्सनली आमी सर्वे हाडून आमच्या वर्करां कडसून जायनासतना आमी पयशे काडून आमी सर्वे केली. त्या सर्वेर आमकां 6.30 lakhs 6 crores 30 lakhs तेणें आमकां करून दिला. जे पोजिशनार डॉग आसा, म्हाका दिसता एमपीटीन हो सारको ऑक्शन करूंक ना. हे फाय घेवन आमी कोर्टान वयतले आनी जाता त्या बरें आमी डॉग हाडूंक सोदतले. ऑक्शनाक आमी स्टे हाडून बंद करतले. WSL, that the dry dock has to be removed. NCLT is already in order. So agency is not able to do it because of the objection of these people. So we approached the police also. So that's why Solve get an amicable solution. The Deputy Collector called meeting. So we apprised our part, and they got their own demand. What the workers, so he has taken note and he will apprise to collector. Collector will take a call. Meeting was called of WISL workers and their management and the MPT chairman, vice chairman were called to find out a solutions about the issue about that payment to the workers of WISL. And as per the directions of the court, the NCLT has directed to auction. If these people are also interested, they were saying that there are better buyers. When it is tendered, tender is open to all. Anybody can participate and bid for it. The highest bidder will get the tender. The tender will be given in that name, in the name of that party. So since the matter is sub judice before NCLT, no solutions could be arrived at this meeting. We have advised them that since competent authority has decided, if they are aggrieved with certain decisions of the NCLT, they have to challenge it before the Superior Court. Also become a major threat under disaster management, and collector was also pursuing it, as if that oil in that ship leaks, then it will be a major threat to the surrounding area.
and that MV King has been auctioned already. The work of removing it is going on. Pollution Control Board has checked the oil level and the condition of the ship. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो आज सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.